सांगता जमल्या बाप्पा तुझे समोर आठवून जागू काय धावणार असो चिनी अंतर कुरपीत गेल्याय सत्तर ओवी स्नानान तुझी भुरगी जाल्या पवित्रत्वाच्या सभेचे सांदेश आल्या ओवी सावचाक तुझे लागीं सरल्या सांगाता जमल्या बाप्पा तुझे समोर आठवून जागू काय नाव नामसो जिणे अंतर कुरपेन केल्याय सत्कार सांगता जमल्या बाप्पा तुझे समोर आठवून जागू काय नाव नामसो जिणे अंतर कुरपेन केल्याय सत्कार मगळ भाव भयणीनो भुरग्यांना तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता आनी प्राजीत काळाच्या 4थ्या आयताराच्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन येमिसाचें बलिदान भेटोवया, एकामेका खातीर मागया. सबार इरादे आमचे मुखार आसात. गल्फ राष्ट्रांच्या सर्व भाव भयणींचे, झुजाची मोडां आसच्या अमेरिका, इस्रायल, इराण आनी गल्फाची सर्व राष्ट्रां, ह्या सर्व राष्ट्रांच्या समाधाना खातीर आमचे इरादे आसात. सांगाताच भुरगीं परिक्षेक आयटीन जातात. 10वे क्लासीची भुरगीं 18 तारीखेतान परिक्षा बरोवच्याक फुडें सरतात. उरलीं भुरगीं परिक्षा बरोवन आसात. हे इरादे आमच्या मतींत आसात. सांगाताच जायते पिडेस्तांचे कश्टतल्यांचे गरजेवंतांचे इरादे आमच्या मुखार आसात. सगळे इरादे सांगाता गुंतून येमिसाचें बलिदान भेटयता आसतना कठीण दगीन आमी ह्या दिसांनी उळवळते आसा. भंय थंड जावंक आशेता. अशें वखदां उदकाचो तत्वर जायना जावच्याक देवाचो आशिर्वाद पावसा मुखांत आमकांय पावस जावं दी म्हूण मागया. हे संदर्भार अर्गासान मिसपेटयता एवलेन डिसोजा रुजाई वडो. प्रत्येक समापसूद मिसपेटयता लॅन्सी अब्राहम डिसोजा मिरा रोडू. देवादिन लिओ सिक्वेरा जत्म्या मिस्ता आयरीन सिक्वेरा मुंतिमाई वडो. देवादिन एंटनी मस्करेना जत्म्या मिस्ता आलिस मस्करेनास मुंतिमाई वडो. देवादिन बेनेडिक्टा पिंटो जत्म्या मिस्ता एडविन छाने डिसोजा असमसाय वडो. हे सर्व बसोद मागया मा समेस्तां बसोद मागया. जे कोणा मागतान बसयला तांचो उगडास कडून तांच्या बसोद ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकपोट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्यानो एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सौम्याच्या जेवणांत वांटेली जावंक आमी पवित्र एवकारिस्ताचे वेदी बोवारी सांगाता जमल्या. आज आमी प्राचीत काळाचो 4थो आयतार वा संतोशाचो आयतार संभ्रमतांव. आयची देवस्तुती काळोखाच्या जिविताक पाठ कर सौम्याच्या उजवाडान चलोवंक उलो दिता. ख्रिस्त आमच्या जिविताचो उजवाड. आमी पातकाचो काळोख पयस कर उजवाडाचें भुरगीं जावंक जियोंक देवाचो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. पातकाच्या काळोखांतून भायर येवंक आनी सदां निधीच्या उजवाडांत जियोंक जायची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया.
इकडी बोर आमी दोळे दांपी आमी केल्ल्या पथकाची दूख धरया नितळकाळ सामानाने पवित्र बलिदान पेटोवंक आमकां समीन तयार करया. मंगळा जेजू तुजें उतर आमचें तें आसुल्लो अंधकार पयस करता आनी सर्गीचो उजवाड फांकयता. ह्या उतराचो तिरस्कार करून तुका येयला. ह्या पासोत आमी पश्चातापावता बक्षणे मोगोन म्हणटा. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमची तुझी काकूट दाखय. मगळ समी आमची कुटीं कृत्यां उजवाडाक येनातले बरी आसा करच्याक उजवाडा प्रास काळो कसो आमी मोग केल्लो आसा. ह्या मुखांतर तुका दुखयलेलें आसा सुम्या पश्चातापोवन बक्षणे मागोवन म्हणटा. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमची तुझी काकूट दाखय. राग मसूर द्वेष गे सिद्ध मनशाचो स्वार्थ ही सगळीं अंधकाराची कामां ही सांडूंक तूं उलो दिताय आनी सताचो नितीचो उसवाड फांकोवंक आपोवणी दिताय. मगळ सुम्या उजवाडा प्रास काळो कसो मोग केल्ल्या खातीर पश्चातापावता हांव बक्षणे मागोवन म्हणटा. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमची तुझी काकूट दाखय. भगवान देवाची काकूट जोडया सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक प्रार्थुया. एगडी बरो दोळे दांपोवन आमच्या गरजां खातीर ते सवां खातीर इराद्यां खातीर मागया. काकूळदारा देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा पातकाच्या कळोकांतली आमकां भायर काडच्याक तुज्या दैवीक जिविताच्या उजवाडांत आमकां ओडच्याक तुज्या पुताक तुवें संवसाराक उजवाड कसो पाठयलूय. ताच्या आमोले रक्तान आमची पातकां धुवन काड आनी ताच्या अजापवंत पुना जिवंतपणान आमकां नव्या जिविताच्या उजवाडा फावय म्हण आमी मागता. आमच्या सुम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी सरेस्परान सामुएलाक म्हळें, तुज्या शिंगान तेल भर आनी तुजे वाटेक लाग. हांव तुका बेतलेमाच्या जेसे सरशी धाडटां, कित्याक म्हज्या रायाक हांवें ताच्या पुता मदलो विंचला. ते थंय पावताच ताणें एलियाबाक देखलो आनी चिंतलें, दुबावीण सरेस्पराचो अभिशिक्त हांगा ताचे मुखार आसा. पूण सरेस्परान सामुएलाक म्हळें, ताचें रूप वा ताची उसाय पळय नाका, कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार केला. मनीस पळयता तशें देव पळयना, कित्याक मनीस भायलें रूप पळयता पूण सरेस्पर काळीज पळयता. अशें जेसेन आपल्या साती पुतांक सामुएलाक दाखयलें. पूण सामुएलान जेसेक म्हळें, हांचे मदल्या एकल्याकी सरेस्परान विंचून काडूंक ना. उपरांत सामुएलान जेसेक विचारलें, तुजे सक्कड पूत इतलेच? जेसेन जाप दिली, सक्कडां प्रास ल्हान एकलो आसा, पूण तो बकऱ्यांक सरयता. सामुएलान जेसेक म्हळें, ताका आपोवंक धाड, तो येसर आमी जेवणाक बसचे ना. जेसेन ताका आपोवंक धाडलो. तो तामशे कुडीचो, सोबीत दोळ्यांचो आनी सुंदर रुपाचो आसलो. सरेस्परान म्हळें, उठ, ताका अभिशेक कर, वचचो तो. सामुएलान तेलाचें शिंग घेतलें आनी ताका ताच्या भावा मदें मागलो. आनी त्या दिसा
सरेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देवलो आनी उपरांत सदांच ताचे सवें रावलो. सामुएल भायर सरून रामाक गेलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. Servesc por muzogole, kains makaunena. Servesc formoso goli, cais macaunena. Servesc por muzogole, kains makaunena. पासवो सरो मेळटाय तो म्हाका विशीव दिता. निशांत उदकासची म्हाका तो आपोवन भरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. Servesc formoso goli, cais macaunena. आपल्या नावासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भुंयरांतल्यान हांव चलता तरी कसल्याच वायटाक हांव बेयेम सोना. कित्याक तूं म्हजे सवें आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका धैर्य दिता. Servesc formoso goli, cais macaunena. Servesc formoso goli, cais macaunena. सां पावलून एफेसकारांक बरयल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, एक काळार तुमी अंधकार जावन आशिल्ल्यात. आतां सोमयातय तुमी उजवाड जावंक पावल्यात. देखून उजवाडाच्या भुरग्यां बरी चला. कित्याक सर बरेंपण, पवित्रपण आनी सात्विकपण उपजता उजवाडांतावन. सोमयाक कितें मान वता तें सोदून काडूंक शिका. काळोखाच्या निर्फळ कामांनी हात घालूंक वचनाकात. तितलेंच न्हय, तसल्या कामाचेर तुमी निशेध उसारा. तीं गुटान करतात ते विशीं उलोवंक पर्यान लज दिसता. पूण सगल्यो वस्तू उजवाडा हाडटस तांचें नीज स्वरूप आमकां कळटा. कित्याक कसलीय वस्त उजवाडा हाडटस ती उजवळटा. देखून आमी अशें गायन करता. न्हिदोन पडलेल्या जागोजा मेल्ल्यांतलो ऊठ. क्रिस्त तुजेर परजळ घालतलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी. जो कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया.
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं स्वाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ अर्था महिमा तुका सौम्या जेजू आपली वाट धरून वयत आसतना जल्मतावन कुर्डो जावन असलेल्या एकल्याक ताणें देखलो. ताच्या सिसांनी ताचे लागीं विचारलें, मेस्त्री, हो कुर्डो जावन जल्मोंक कोणाचें पातक कारण? ताचेंगी ताच्या आवय बापायचें. जेजून तांकां जाप दिली, ह्या मनशान वा ताच्या आवय बापायन पातक केलें म्हूण न्ही, पूण देवाची पदवी ताचे ती कार्यान दिसून येवचे पासत तो असो जल्मलो. दिसभरासर म्हाका धाडलेल्यांची कामां आमी करूंक जाय. रात येवची जाली तवळ कोणायच न्ही काम करूंक जायना. हांव संवसारांत आसासर हांव संवसाराचो उसवाड. इतलें म्हणून ताणें धरणीर तिंपी उडयली. तिंपयेंत माती कालयली आनी कालयलेली माती कुर्ड्याच्या दोळ्यांक सारोवन वस आनी सिलोआम तळ्यांत धुवन काड म्हणून सांगलें. सिलोआम म्हळ्यार धाडलोलो म्हण अर्थ. कुर्डो गेलो आनी ताणें धुलें आनी ताका दिश्ट मेळोवन तो पाटी परतलो. तवळ ताच्या शेजारची आनी हाच्या आदीं तो भीक मागतना ताका पळयलेली म्हणाली, भीक मागून बसून आसतलो वच्चो न्ही. थोडी म्हणाली, वच्चो तो. हेर थोडी म्हणाली, न्ही, हो ताचे बरी दिसता मात्र. तवळ त्या मनशान म्हळें, हांव वचतो. ताणें ताका विचारलें, तर तुजे दोळे कशे उक्ते जाले? ताणें जाप दिली, जेजू नांवाच्या एकल्यान इल्ली माती कालोवन म्हज्या दोळ्यांक लायली. उपरांत सिलोआम तळ्यांत वचून धू म्हणून ताणें म्हाका सांगलें. हांवें वचून धुतस म्हाका दिश्ट मेळ्ळी. ताणें विचारलें, तो खंय आसा? ताणें म्हळें, हांव नेणा. तवळ तांणी आदीं कुर्डो आसलेल्याक फरिजेवा उजीर व्हेलो. जेजून माती कालोवन ताचे दोळे उगडलेले तो दीस शेनवार. ताका दिश्ट कशी मेळ्ळी म्हणून फरिजेवांनी ताचे लागीं परत्यान विचारलें. ताणें म्हळें, ताणें इल्ली माती कालोवन म्हज्या दोळ्यांक लायली. हांवें धुलें आनी आतां म्हाका दिसता. तवळ फरिजेवा मदले थोडे म्हणाले, हो देवाचो मनीस न्हय, कित्याक तो साब्बात पाळिना. पण हेर म्हणाले, एक पातकी मनशाक असर्यां करची जाल्यार कशें? अशें तांचे मदें विवाद उपजलो. देखून फारिज्यो परत्यान ताचे लागीं विचारी, ताणें तुजे दोळे उगडले म्हणटाय न्ही. आसून तर ह्या मनशा विशयान तूं कितें सांगताय? ताणें म्हळें, तो एक प्रवादी. तो मनीस निजायकी आदीं कुर्डो आनी उपरांत ताका दिश्ट मेळ्ळी म्हूण पातयेवंक कुजू दिवंक कबूल जालें ना. देखून ताच्या आवय बापायक आपूण धाडना. हो तुमचो पूत मो? जल्मातान कुर्डो म्हूण तुमी म्हणटात तोचवे, तर आतां ताका दोळे दिसतात कशें? म्हणून तांणी सवालां केलीं. ताच्या आवय बापायन जाप दिली, हो आमचो पूत आनी तो जल्मातावन कुर्डो हें आमी जाणा. पूण ताका आतां दिसता कशें आनी कोणें ताचे दोळे उक्ते केले हें आमी जाणा. ताच्या लागींच तुमी विचारा. तो प्रायसो आपणा विशांत तस्सो सांगतलो. जुदेवांच्या बियान ताच्या आवय बापायन अशें म्हळें, कित्याक कोणी जेजू क्रिस्त म्हणून पासारी जाल्यार ताका सिनेगोगा भायर घाली जंय म्हणून जुदेवांनी हाच्या आदींच थारायिल्लें. देखून ताच्या आवय बापायन तो प्रायसो ताचे लागींच विचारा म्हूण म्हणलें. अशें आदीं कुर्डो जावन आसलेल्या त्या मनशाक जुदेवांनी दुसरे फावटी आपयलो आनी ताका सांगलें, देवाची नांवी सुपत घाल सत सांग. तो मनीस पातकी म्हूण आमी जाणा. ताणें जाप दिली, तो पातकी वा न्हय तें हांव नेणा. इतलें मात्र हांव जाणा, हांव आदीं कुर्डो आसलो पूण आतां म्हाका दिसता. ताणें ताका विचारलें, ताणें तुका कितें केलें? तुजे दोळे ताणें कशे उक्ते केले? ताणें जाप दिली, एक फावटी हांवें तुमकां सांगून जालें, पूण तुमी ताका कान दिले नात.
परत्यान तुमकां कित्याक तें आयक जायी जालां तुमी ताचे सीस जावं खुशी व्हरतात की कितें तितल्यार ते ताका किंडून म्हणाले तूं ताचो सीस आमी मोइजेचे सीस मोइजे लागीं देव लायलो म्हण आमी जाणाव पूण हो मनीस खंय थावन आयला तें आमी जाणाव ह्या मनशान जाप दिली विचित्र संगत ही म्हजे दोळे उगडलेलो मनीस हो तरी तो कोणसो म्हण तुमी नेणा देव पातक्यांक आयकना म्हूण आमी जाणाव पण आपणाची भक्तात आनी आपणाची खुशी करतले तो खंडीत आयकता कुर्डो जावन चलवल्याचे दोळे कोणेय उक्ते केले म्हूण आमी येदोळ पर्यंत आयकल्ले ना हो देवाचो मनीस न्ही जाल्लो जाल्यार तो कितेंच करूंक शकतो ना तांणी ताका म्हळें पातक्यांतच जल्म ल्हान व्हड जाल्लो तूं आमकां शिकोवंक भायर सरलाय कितें आनी ताका तांणी भायर घालो ताका भायर घाल्ली खबर जेजूच्या कानान पडली आनी तो ताका मेळ्ळो तेन्ना जेजून ताका विचारलें देवाच्या पुता सत म्हणटाय ताणें जाप दिली सायबा तो कोण म्हूण म्हाका सांग हांव सत मानतां जेजून ताका म्हळें तुवें ताका पळयलाय तुजे लागीं उलयता तस्सो तो ताणें म्हळें हांव सत मानतां सोम्या आनी सर पडोवन जेजूक ताणें नमस्कार केलो तितल्यार जेजून म्हळें नितेचें फैसल दिवंक म्हूण हांव ह्या संवसाराक आयलां कुर्ड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट आसलेल्यांनी कुर्डे जावच्याक हांव आयलां तांचे संगत आसलेल्या थोड्या फरिजवांनी आयकून ताचे लागीं विचारलें तर आमी कुर्डे गाय जेजून तांकां म्हणालो जेजू तांकां म्हणालो तुमी कुर्डे जाल्ले जाल्यार तुमी गुन्यांवकार जाते नात पूण आमकां सारकें दिसता म्हूण तुमी म्हणटात जाल्ल्यान तुमी पातकांतच आसात देवाचें उतर वगडी तुका क्रिस्ता बसया क्रिस्त तें मोगाच्या भुरग्यानो भावानो आनी भयणीनो भक्तिकानो हाची लांब सुवार्थ आयकली सुवार्थेन ते पळया एका साद्या मनशाक जल्मातावन कुर्डो आसलेल्याक जल्मातावन अंधकारांत आसलेल्या एका मनशाक जेजू कितें करता हा कितें करता दिश्ट दिता दिश्ट दिता तूं जल्मातावन कुर्डो दोळे दिसनान दुर्बळो घरांतावन भायर गेल्लो भुमीक भार शिताक खार म्हणून लेगतलो मनीस वाटे देगेन मार्गा देगेन भीक मागून खातालो कोणाकी नाका जाल्लो मनीस पळया आमकां आमचे मनीस फायद्याचे जाल्यार मात्र आमी ताचो मोग करता आमी ताका दवरता आमकां तो फायद्याचो न्ही ताचे तावन आमकां नुकसान जाता ताचे तावन आमकां तोंदरे जातात ताचे तावन आमकां भारी पडटा म्हूण आमकां भोगता जाल्यार त्या मनशाक आमी लागीं दवरना पयस उडयता आनी हो कुर्डो कोणाकी फायद्याचो न्ही कोणाकी जाय जाल्लोय न्ही आवय बापायनीच ताका भायर घाला असलो असल्या परिगतेंत कश्ट तलो एकलो कुर्डो जेजू समकन वयता आसतना जेजू लागीं वचून जेजूच्या उजवाडाची जेजूच्या उजवाडाची ह्या दिश्टीची भीक मागता पळया थोडे विचारतात हो मनीस कुर्डो जावंक ताचें पातक कारण गी ताच्या आवय बापायचें पातक कारण थोड्यांनी म्हणचें आसा एकल्या पिडा आयली जाल्यार एकल्या गेले कश्ट आयले जाल्यार ताणें केल्लें कर्म जायचें ताणें केल्लें कर्म जायचें ताणें केल्लें पातक जायचें ताणें केल्ल्या त्या खोट्या कर्ण्याक ताणें केल्ल्या कर्माक ताका शिक्षा मेळ्ळ्या अशें चिंतचें आसा जावं बरो खंयचीय पिडा खंयचेय कश्ट ताच्या पातका लागून आयलेले म्हणून आमी सांगूंक जायना बऱ्या मनशांक कश्ट येतात जोबाक कश्ट आयले तो पातकी मनीस न्ही तो बऱ्यांतलो बरो मनीस बाबर्थसो मनीस देवाचेर अखंड पातयेनी दवरलेलो मनीस आनी जोबाक कश्ट आयले ताणें केल्लें पातक वा ताच्या बापायन केल्लें पातक न्ही जेजू कश्ट आयले जेजू वळवळलो भिरांकूळ कश्टान मेलो ताणें वा ताच्या बापायन आवयन केल्लें पातक न्ही वा ताणें केल्लें पातक न्ही निश्कळंक तो पवित्र तो पुट्ट तो कित्याक कश्ट कित्याक पिडा शिडा कित्याक म्हळ्यार त्या पिडा थावन देवाची महिमा परगट जायसय
त्या कश्टान थांवन देवाची महिमा परगड जाय जाय, त्या वळवळ्यान थांवन देवाची महिमा परगड जाय जाय देखून ते कश्ट. थोड्या तेंपा फुडें एका आस्पत्रेक KMC हॉस्पिटलाक मणिपालाक हांव गेल्लो हे कॅन्सर पिडेस्ताक संतोशांव दिवच्या खातीर. 6 वर्सां प्रायणी मगर 32 वर्सांची एक स्त्री धाकटुलें एक भुरगें आसा 1 वर्साचें आनी तिका कॅन्सर लंग्साचें कॅन्सर जावन उळवलो नासली. डॉक्टरान म्हळें ती वाचना, 2 म्हयन्यांची अवधी दिल्ली. आनी हांव थंय गेल्ल्या वेळार तिका विचारलें तूं कशी आसाय? हांव बरी आसा. तुमी कशे आसात? म्हणाली हांव बरो आसा, भलायकी सांबाळा. पळया तशें जाल्यार बरे गतीन ती संतोशान ती उलयली, ती रडोंक ना. हांवें म्हळें तुका पळयतना म्हाका बेजार दिसता. 31 वर्सांची प्राय तुजी, तुजें भुरगें धाकटुलें 1 वर्साचें हांगा आसा, ताका गुत्तू ना, तें खेळोन आसा, तें खेळोन आसा. आतां ते गोंबेकाणेलां पॅम 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 करते आसा, ताका गुत्तू ना आवय गडीस आसा, आवय 2 म्हयने मात्र आसतली, तें मरतली, भुरग्याक गुत्तू ना, भुरगें संतोशान आसा. आनी ती म्हणाली देवान म्हाका ह्या प्रायर ही पिडा दिल्या, देवान म्हाका 3 वर्सांचें लग्नाचें जिवीत दिलें, देवान म्हाका 2 वर्सांनी अपुरबायेचें भुरगें दिलें, देवान म्हाका ही पिडाय दिली, पूण हांव देवाक दुरसना. ह्या मुखांतर म्हजे थंय कांय तरी बरें जावंक जाय कोण ना. ह्या मुखांतर देवाची देवाची खुशी म्हजे थंय जारी जाय जाय कोण ना. देखून ही पिडा म्हाका दिल्या, संतोशान हांवें स्विकार केल्या, मरणाक हांव तयार आसा. पूण फादर एक मात्र ह्या भुरग्याचें तोंड पळयतना म्हाका चूर इल्लेशें बेजार दिसता. हांव मेल्या उपरांत ताणें कश्टार पडनाय, हांव मेल्या उपरांत ताणें रडनाय. देखून देवा लागीं इतलेंत मागचें हांव वयर वचून ताका देवा बरें करून सांबाळ. असलीं उतरां उलयतना म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुकान देंवली, थंयसर आसलेल्या सगळ्यांच्या दोळ्यान दुकान देंवली म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. पूण ती रडली ना, कित्याक ती बरें जाणा आसली म्हज्या पातकाचें कर्म न्हय, म्हज्या आवय बापायच्या पातकाचें कर्म न्हय. बगार त्या देवाची खुशी म्हज्या मुखान जारी जाय जाय देखून म्हाका पिडा. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या कुरड्याकी असलीच गत आयिल्ली आनी असली बिरमोत पळोवन जेजू कितें करता, ताका कितें करता पळया. जेजून एकाच उतरान ताका आपण गूण करी येतें, पूण जेजू तशें करिना. जेजू इल्लीशी माती पळया धरणेची इल्लीशी माती आथार घालता, आपली थिंपी ताका थुकता आनी त्या थिंपयेंत माती खालयता आनी त्या कुरड्याच्या दोळ्यांक लायता. कित्याक जेजून अशें केलें? कित्याक जेजून अशें केलें? कित्याक म्हळ्यार दोळे आसोन कुरडे आसात, दोळे आसोन कुरडे आसात, त्या मनशाचें कुरडेपण दाखोवचे खातीर पळया, दोळे आसोन कुरडे आसात, त्या मनशाचें कुरडेपण दाखोवचे खातीर जेजून अशें केलें. पळय तें घडीत तुमी वाचलें आयकलें. ते घडीतान कितें जालें? जेजून त्या कुरड्याक ती माती घालून दोळ्यांक पुसली आनी म्हळें सिलोम तोळ्यांत दू. सिलोम म्हळ्यार धाडलोलो जेजू देवान धाडलोलो आनी धाडलेल्या थोड्या लागीं वच आनी दू. आनी ताणें वचून धुलें आनी ताका दिश्ट मेळ्ळी. तो गेलो, तो वता आसतना थंयसर पळय ताका पळयलें, भीक मागतना पळयलेलें. थोडी म्हणाली वो तो भीक मागतलो, थोडी म्हणाली ना तो ताजे बरी दिसता मात्र, आनी थोडी म्हणाली ना तोच. ताजे लागीं विचारलें, तो म्हणालो हांव तो. पळया ही खबर सगळ्यांनी विस्तारली आनी पळया दोळे दिसोन दोळे आसोन कुरडेपणांत आसलेले कसले कुरडे मुखार आयले पळया, कसे कुरडे मुखार आयले पळया. फारीजी शास्त्री मुखार आयले आनी म्हणाले कोणें तुका गूण केलो? गुत्तू ना. कशें तुका गूण केलो सांग?
ताणें माती काडली तिंपीन कालयली आनी म्हज्या दोळ्यांक सरयलें. खंयच्या दिसा? शेनवारा दिसा. शेनवाराचो दीस साबत. परतून विचारतात कशें कशें पळया हें कोर्टाक गेल्यार लॉयर विचारतात सांगलें सांगिजे सांगलें सांगिजे सांगलें सांगिजे. ह्या मनशान पळया 3-4 फावटी ताका इन्क्वायरी केली 4 फावटी आनी सांगलें 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 सांगलें. परतून ताका राग आयलो. तुमी विचारलें विचारतात तुमकां आयकोना गी समजोना गी हांव सांगता तुमची तकली खंय आसली. परतून परतून तुमी विचारतात तें सवाल. ताका राग येयलो पळया. ताका दिवन ताका ताणें भायर गेलो. तुमी कितें ताचे फाटलावदार सोदतात कितें? तुमी जेजूचे शिष्य जावंक आशेतात की कितें? तुमी ताचे फाटलावदार जावंक आशेतात की कितें? घडये घडये विचारतात आतुरान विचारतात कसली गजाल म्हण तो पळय उलयलो. देखून ते भियेले. थंय देखून ह्या मनशाक तांणी भायर गेलो पळया. कित्याक? हे कुरडे देखून जेजू म्हणटा वाट व्हरतले कुरडे तुमी जावन भितर सरानात उरिल्ल्यांक भितर सरूंक दिनात. सुनो काडलेले पण तुमी सुनो काडलेले पण भायर बरी दिसतात भितरल्यान तुमचें तें आसा कुसडाय. असल्या शास्त्र्यांक फरिजावान आनी जेजून म्हणलें तें हाय तुमकां धिक्कार तुमकां वाट व्हरतले कुरडे कुरडे. पळय हे कुरडे पण ते दाखोवन दितात हांगासर खंयचें गरजेचें म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. जल्मात हांव भीक मागोन वळवळतल्या त्या कुरड्या थंय देवान दाखयलेली दयाची दिश्ट ती गरजेची की वा साबताचो दीस गरजेचो. एका मनशाक दोळ्यांची दिश्ट दिवन ताचें जिवीत संतोषभरीत करचें गरजेचें गी वा साबत म्हूण सांगून एका मनशाक पांयाच्या पोंदाक गुड्डोवचें गरजेचें. खंयचें गरजेचें पळया. थोडे आसात तशें जायजें अशें जायजें साबताचो दीस तो दीस हो दीस म्हणून मनशांक गुड्डावन तांकां धुळी सामा करन तांकां तांच्या वयर रावून तांकां कश्टार घालना पळया आसचे मनीस आसात. जेजू म्हणटा ना साबत मनशा खातीर केल्लो साबता खातीर मनशाक केल्लो न्हय. साबत मनशा खातीर केल्लो साबता खातीर मनशाक केल्लो न्हय. देखून मनीस पयलो हांगासर मनशाचे कश्ट पयले मनशाक स्पंदन करचें पयलें मनशाच्या कश्टांक संगत दिवचो आदार दिवचो सेवा दिवची भोव गरजेची म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून पळया जेजून माती घालून ताच्या दोळ्यांक पुसली आनी सिलोम दोळ्यांत वचून तूं म्हळें साबत दिसा कांयच करूंक आडवरलां. जेजू तुजे शिष्य गोवांच्या गद्यांच्या मेरेंतल्यान वता आसतना कांय लोक गोव काडून तांणी किर्लून केलो आनी ते म्हणाले जेजू लागीं तुजे शिष्य साबत दिसा आडवरलेले करतात कित्याक? आनी जेजू म्हणटा थान लागल्या तुमच्या बोकऱ्यांक थान लागल्या तुमच्या गोरवांक उदका सरशी तुमी व्हरनात ते व्हरतात की व्हरनात? व्हरतात. तें करिया तुमकां पूण भूक लागल्या मनशान 1-2 गोवांचे खण किर्लून केले जाल्यार कितें जालें ना तूं? साबत मनशा खातीर केल्लो साबता खातीर मनशाक केल्लो न्हय. वाट व्हरतले कुरड्याची दिश्ट अशी म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो दोळे दिसतात तरी ते अंतर रितीन कुरडे जावन आसात. कुरडे पळया हे फरिजेव आनी शास्त्री त्या कुरड्या बऱ्या जाल्ल्या मनशा थंय संतोष पावच्या बदलाक पळया खंयच्या दिसा कशें जेजून ताका दिश्ट दिली माती घालयली माती घालून ताच्या दोळ्यांक पुसली. कितली माती घालयली जेजून. आतां घरां बांदची जाल्यार पयलें माती घालयताले मातयेची घरां मातयेच्या उणतीची घरां बांदताले. मस्त माती ते कोणताले बरी खालयताले ताका सावरीची साल बसयताले आनी अशें ती माती 1 हप्तोभर कुसोत दवरताले. उपरांत मातयेचे मुदें करन एक पिळी बांदून घरां बांदताले मातयेची आनी तिका मस्त वावंट आसा साबता दिसा तसलीं घरां बांदच्या कांय आडवरलां जावंक पुरो. पूण दोळे दिसनासलेल्या एका मनशाक इल्लीशी 1 चिमटी माती काडन थिंपयेन घालून उदकान न्ही थिंपयेन घालून कोऱ्या पिकासान वा गुड्डावन घालून न्ही पळया हातान चूर इल्लीशी घालून त्या दोळ्यांक पुसुल्ल्यांत केदें व्हडलें पातक जालें. खंयचो साबत मोडलो. आनी हे फारीजेव हे शास्त्री पळया आपूण जेजून व्हडलीं पिकासां काडून कोरें काडून माती कोडून घालून गुड्डावन व्हडलें घर बांदलें बरी करतात. वाट व्हरतले कुरडे आनी असल्या कुरड्यांक जेजू खंडन करता तिरस्कार करता आनी म्हणटा पळया जेजून म्हणलें तुमी कुरडे जाल्ले जाल्यार सैमान तुमी कुरडे जाल्ले जाल्यार
तुमकां दिश्ट दिसनातली जाल्यार तुमी गुन्यांवकार जातेनात, बिलकुल गुन्यांवकार जातेनात. वो एक मनीस हाका हांवें दिश्ट दिली तो बिलकुल गुन्यांवकार न्ही. पूण आमकां सारकें दिसता म्हणून तुमी म्हणटात आनी असली खोटी अंधकाराची कामां, काळोखाची कामां तुमी करतात, देखून तुमी गुन्यांवकार जाल्यात, देखून देवा विरोध, देवा मुखार तुमी क्रोधाचे जाल्यात, तुमी खोटे जाल्यात, अन्नाडी जाल्यात तुमी. जेजू स्पश्ट तीक्ष्ण उतरांनी ह्या फारीच्या शास्त्रांचें खंडन करता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. कित्याक आपूण दिसता म्हूण ते म्हणटात, पूण तांची दिश्टी कायाचें जिवीत न्ही, उजवाडाचें जिवीत न्ही, अंधकाराच्या जिवितांत ते आसात, कुरडेपणाच्या जिवितांत ते आसात म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. आज देवाचें उतर दुसऱ्या वाचपांत आमकां बोवा पुरब्यान सांगता, एका काळार तुमी अंधकार जावन आशिल्ल्यात, आतां सोम्या थंय उजवाड जावंक पावल्यात. देखून उजवाडाच्या भुरग्यां बरी सलाह, कित्याक सर्व बरेपण, पवित्रपण, सात्वीकपण उपसता उजवाडांत तावन. पळया कित्याक जेजो म्हणटा हांव ह्या संवसारांत आससर, ह्या संवसारांत हांव आससर, अंश संवसाराचो उजवाड. कशें क्लेम करता पळय जेजू, हांव संवसारांत आससर अंश संवसाराचो उजवाड. कित्याक म्हणटा हांवच सत, वाट आनी जिवीत. संवसारांत सत आसा जाल्यार, संवसारांत जिवीत आसा जाल्यार, संवसार सताची नितीची वाट आसा जाल्यार अंश उजवाड, अंश उजवाड. देखून तो म्हणटा हांव उजवाड संवसाराचो. देखून उजवाडाच्या भुरग्यां परी तुमी चल जाय. कित्याक सर्व बरेपण, पवित्रपण आनी सात्वीकपण उपसता उजवाडांत. आनी हें उजवाड, हे बरेपण, सात्वीकपण, पवित्रपण हें जेजू थंय आसा आनी आमी ताचे परसा देखून आमी उजवाडाची जावंक जाय. देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, उजवाड कितें दिता? उजवाड संतोश दिता, उजवाड धैर्य दिता, उजवाड कितें करता? उजवाड जिवीत दिता. पळया एक माड आसा, तो लायलेलो आसा कावातो, ताका खंयचोय फांटो रूख आड आयलो जाल्यार कितें करता? तो माड गुंवता, तो गुवोन 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 खंय उजवाड आसा थंय वता. खंयचे वाल, खंयचे रूख झाड पळया उजवाडा कुशीन धांवता, उजवाडा कुशीन धांवता. पळया उमरांतलें साळक जावं पुरो, सुर्यकांती फूल जावं पुरो, उजवाड उदेताना तें फुलता, उजवाड तें बुडतना तें भोंवता भोंवता. पळया एक दासवळाचें फूल उजवाड उजवाड उजवाडतना तें फुलता, काळोख पडतना तें भोंवता. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, उजवाडा सारकें जिवीत, उजवाडा सारकें जिवीत. पळया उजवाड एका 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 रूखझाडां जावं दी, एका क्रिमी किटाक जावं दी, कशें आकर्शीत. पळया एक चिमणी पेटोवन दवरा, चिमणी पेटोवन दवरा, ह्या एक वात वा दिवो पेटोवन दवरा. पळया खंय खंय तावनी पिसोळी येतात, पिसोळी येतात आनी ते उजवाडाक किस दिवंक वेतात, आपुडूंक वेतात. वैगी आपूण ते उजवाडाक आपुडल्यार मरता म्हूण तांकां गोत्त आसा. पूण जाल्यार उजवाड पळयतना तांकां संतोश, उजवाड पळयतना तांकां आकर्शण. देखून पळया सुरयलो पावस पडतना भुमींतली वाळय उडटा आनी ती उजवाडा सरशी धांवता, बल्बा सरशी धांवता, लायटा सरशी धांवता, वाती सरशी धांवता आनी ताका आपटून उलपून मरता. पळया मरता. कळीत आसा उजवाड, उजवाड तो जीव काडूंक शकता म्हूण कळीत आसा जाल्यार ही सगळीं उजवाडा सरशी आकर्शीत जातात. कित्याक उजवाड, उजवाड जिवीत म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, उजवाड पवित्रपण, उजवाड सात्वीकपण आनी उजवाडाची आमी जावंक जाय. आमी उजवाडा सरशी धांवोंक जाय, काळोखा सरशी न्ही. पळया ती ल्हानशी ल्हानशी एक वाळय जावं पुरो, ल्हानशी ल्हानशी खंयची एक झाडां, खंयची एक क्रिमी कीट जावंक पुरो म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, उजवाडा सरशी वता, उजवाडाक आपडटा, मरोन पडटा. कित्याक ती सगळीं उजवाडाची, काळोखाची न्ही. काळोखांत रावंक आशें नात. देखून कोण पळय सात्वीक, कोण पळय बरेपणाचे, कोण पळय पवित्रपणाचे, ते काळोखांत रावंक आशें नात, उजवाडाक रावंक आशें येतात. हेच्या पयले वाचपाक आमी आयल्या जाल्यार इस्रायलाचो प्रथम राय सामुएल, इस्रायलाचो प्रथम राय साऊल देवान विंचलोलो, देवान विंचलोलो, आशिर्वाद केल्लो, अभिषेक्त केल्लो. कितें केलें ताणें? पळय ताणें उजवाडा प्रास काळोखाचो मोग केलो, स्वार्थी तो जालो, मस्त्री तो जालो, हट्टाचो अग्याचो मनीस तो जालो. उजवाड ताणें सांडलो, अंधकार वेंगलो आनी देवातान पयस सरलो
अंधकार असो मनीस जालो देखून ताचे ताव तो अधिकार ताणें पाटिंगान गेलो देवान पाटिंगान गेलो पळया आनी जेस्सेच्या 8 जाणां पुता पैकी निमाणो असलेल्या दाविदाक तो दिलो पळया सामुएल एका खोंबांत एका पाड्याच्या बैलाच्या खोंबांत तेल भरून गेलो जेस्सेच्या घरा गेलो जेस्सेक 8 जण पूत आशिल्ले आनी सामुएल घरा येताना 7 जण मात्र पूत आशिल्ले 7 जण आनी जेस्सेन ह्या प्रवादी सामुएलाक व्हडलें जेवण केलें आनी जेवणाक बसचे फुडें जेस्से लागीं सामुएलान म्हळें तुजे कितले पूत आसात म्हाका 8 जण पूत आसात ह्या 8 जण पुतांत एकलो दिसना खंय आसा तो बोकऱ्यांक सोरोंक गेला सामुएल म्हणालो ताका आपूण धाड तो येता पर्यंत हांव जेवणाक बसचो ना आनी जेस्सेन आपल्या पुता दाविदाक आपूण धाडलो दावीद आयलो सुबीतो दिसतालो आकर्शीक तो आशिल्लो उजवाडाच्या नखेत्रा बरी तो फडजळतालो आनी देवान म्हळें वच्चो तो ताका तूं माग इस्रायलाचो राय म्हूण माग आनी सामुएलान जेस्सेच्या पुता दाविदाक राय म्हूण मागलो उजवाडाचो संकेत तो म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आज आमकां देवाचें उतर कितें म्हणटा उजवाडाची मनशां जावंक आपयता जेजो म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड तुमी संवसाराचो उजवाड जाय तुमी संवसाराचो उजवाड अंधकाराचो न्ही जेजून म्हळें तुमी उजवाडा प्रास अंधकाराचो सोड मोग केलो सता प्रास असताचो निती प्रास अनितीचो मोगा प्रास द्वेशाचो तुमी मोग केलो देखून उजवाडा प्रास तुमी काळोखाचो मोग केलो काळोखान जिवंक तुमी अत्रेक केल्या पूण आनी न्ही जेजो म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड तो पवित्र तो बरो आनी तो सात्वीक देखून तुमी संवसाराचो उजवाड जाय तुमचो उजवाड मनशां मुखार परजळ जाय तुमची बरी कामां पळोवन सर्गीच्या बापाक लोकांनी महिमा दी जाय देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पराजीत काळार आमी आसा सोमी आमचो उजवाड आमी ताजी परजा आमी सोम्या बरी उजवाड जावंक जाय आमच्या बऱ्यापणाच्या पवित्रपणाच्या आनी सात्वीकपणाच्या त्या कामा मुखांतर सर्गीच्या बापा महिमा दिवंक आमी पेसाडी जाय असलें जिवीत फुडल्या दिसांनी आमचे ती दिसून येवं दी म्हूण मागया तसो संवसाराचो उजवाड जाल्लो सोमी आमच्या जिवितांत तो सगळो अंधकार पयस करून दी आनी तो उजवाड आमचे ती भरून दी आमच्या मुखांतर तो उजवाड अख्ख्या संवसाराक पेटलेलो जावं दी म्हूण मागया आमेन उबी रावया तरी एका देवाते आसुल्लो आमचो भावार्थ उसारया सगळीं सांगता सतमंता देवाक सद्बुद्ध येतरा बापाक सर्गांनी भितमीच्या रस्तारा आनी जेजू क्रिस्ताक सतमंता हांवकार मुर्येतान सलमलो 5 पिलाता ताणें कसोसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो तुच्छ वसलो सरकार सोडलो सद्बुद्ध देवाच्या उजव्या बसला तेंतान शिवेली मेल्ल्यान विमर्शनी करून येतलो सद्मंतां पवित्रात्म्या कतोलीक पुयस सभे भक्तां स्वेकता पातकाचें मोक्षणे कुडीचें जिवंतपण सस्ताचें जिवीत आमेन येस आमच्या भावार्थान विस्वासान आमची मागणी आमची गरजो अख्ख्या संवसाराच्या गरजां खातीर आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमच्या हर एकाच्या बऱ्यापणा खातीर पवित्रपणा खातीर सात्वीकपणा खातीर ही मागणी उबारया मोगळा बापा पवित्र सभेचे सर मुखेलांनी तुजो पूत जेसू क्रिस्त संवसाराचो खरो उजवाड म्हणलें वळखून क्रिस्तचो उजवाड सर्वांचेर फांकूंक तांकां पेरण दी म्हूण मागता बापा आमच्या देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर उपकारा पडची बरी योजना हाती घेवन सर लोकांक शांती समाधानाचें जिवीत जियोंक कुमो करिशें तांकां तुज्या उजवाडान बर म्हूण मागता बापा आमच्या भुरग्यांनी आनी युवजणांनी भवर्तीच्या संगतीन उर्बेवंत जावंक आनी वायट संगतीक आनी आधुनीक माध्यमाचो गुलाम जायनाशें तांच्या मोतीक उजवाड लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक विविध कारणां पासून मनस्ताप दवरून जिवनच्या व्यक्तींनी एकामेकाक बोगसून माया मोगाच्या जिविता मरिफात तुज्या उजवाडान चलोवंक तुज्या कृपेचो आदार लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक उतर प्राय आनी पिढे वरवीं कोश्टूंच्या सोमेस्तांक
तुज्या कृपेन भर. तांचे कश्ट धैर्यान सोसूंक आदार आनी तुज्या पर्जलीत उजवाडान तांच्या जिणयेंत समाधान आनी सवकासाय लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजाबावरी हजर जाल्ल्या आमी सोमेस्तांनी दिसपडते जिणयेंत तुज्या पुताक भेटून उजवाडान जियोंक आनी आत्मीक कुर्डेपणाक पाठ करूंक आमची मोत उजवाडाय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. एकडी परतोळेत आमची आमच्याच खासगी घर संगतीन माग्या दैती ते सवा आमच्या मोती काळसा मनांत आसात. गल्फ राष्ट्रांनी जावची ती झुजां फ्लायटां गांवाक येनात जायती नुकसान थंय जाल्ली आसा. फुडें अशेंच वचत जाल्यार जायते नुकसान आमकांय जातली. गॅस आसचो ना, पेट्रोल आसचो ना, डिझेल आसचो ना, जायती संगत कणा वरवीं मेळची नात, जायती संगत आसा. देखून इस्रायल अमेरिका इराना मदें शांती उपसोवन दी. गल्फ राष्ट्रांत आमची जायतीं जाणां भाव भयणी आसात. ह्या राष्ट्रा वरवीं हें आमचें जिवीत चलता. थंयसर सगळें शांती समाधान स्थापन जावं दी. सगळें सुरक्षीत उरोवन दीत म्हूण मागया. भुरगीं परिक्षा बरोवन आसात. 10वी क्लासीचीं भुरगीं बरोवन तयार करनासात. 18 तारखेर जावन परिक्षा बरयतात. आनी जायतीं जाणां भुरगीं परिक्षा बरोवन आसात, तयार करून आसात. त्या सर भुरग्यांक जाणवाय, गिन्यान, चुरुकाय, उडासाची सकत पावूं जाय अशें मागया. जायती पिडेस्तांक कुसतून आसात, अंधकारांत आसात. डिप्रेशनाक वचून मतीच्या पिडेन अंधकारांत आसलेलीं जायतीं जाणां आसात. राग द्वेश मसोर दवरन फरिजेवां बरी, शास्त्र्यां बरी अंधकारांत आसून बरेंपण जाल्लें पळयनासतना, बरेंपण जाल्लें पळोवंक जायनासतना वळवळचे मनीस आसात, अंधकारांत आसलेले आसात. तांकां सोम्याचो उजवाड फांकोसो मागया. कठी दगीन आमी आसा. भिरंकूळ दग फाटल्या थोड्या दिसान जावन आसा. पुरो पावस उदकाचे तत्वार समस्या परिहार जावं, भयंकर थंडाई आमकां सुशेग मेळच्या पासून मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तुजे मुखार जाल्लेली आमची मागणी दयेन स्विकार कर. संवसारी जिविताच्या आपयणारा आमी आसांव. आमचे मदें उजवाड आनी अंधकार आसा. तुमचो संवसाराचो उजवाड बरेपणाचो, पवित्रपणाचो, सात्वीकपणाचो उजवाड. आनी आमी संवसाराचो उजवाड जावंक तूं आशेताय. देखून आमी बरेपणाची, पवित्रपणाची, सात्वीकपणाची सावन आमचो उजवाड मनशां पोंगार परजळोवंक तांणी आमची ती बरीं कामां पळोवंक तुका महिमा दिवंक जाय आसची सर्व कामां करच्याक जाय आसची जाणवाय गिन्यान आमकां फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भेटयता बापा पुंडवाय तुका दयेन तुगे काळीक आमची तुका ती मानोनी.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सरपदवे दादेव बाप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या ह्या पवित्र गावाक सर्वेस्पर मानून घे. काकूळ दरा बापा आमच्या भोव मुगाळ देवा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदानान वांटो घेवंक आमी हांगा एकठांय जाल्या. पातकां जल्मल्ल्या आमकां ताच्या मोली रक्तान निर्मळ कर आनी ताच्या कश्टा मरणा वरवीं नव्या चिनयेच्या मार्गार चलोवंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वैश्य आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व कळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्या आसूं. मनशाक कुळाक काळोखांतलें बरे वर्साच्या उजवाडाक पावोवच्या तो आमच्या मोदें मनीस जावन आयलो. आदांच्या पातकाक लागून आमी गुलामपणान जल्मल्या, पण आतां जेजू सवय पवित्र स्नाना वरवीं तुजी आपणायलेली भुरगीं आमी जावच्या तुवें आमकां नवो जल्म दिलाय. देखून सर्गांनी प्रितूम तुज्या मानाक नवें गीत गायता आनी आमी तुका वंदन सर्गीच्या सगळ्या दळबारां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येतात जय. सर्गी तुका जय जय. मिदी मेघलियां बहु पवित्र घडी आमी समरावता. उंडानी वाय नसलें जेजूचे मांस आनी रगत जावन बदलची पवित्र आत्म्याची घडी आमी बरेपणाची पवित्रपणाची सात्विकपणाची जावन उजवाडाची मनशां जावच्याक तुमचे कुडी रक्ताची कृपा मागया. बापा करोस तो पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्यात अडवून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सुसूंक विचार दी. ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तूं आपल्या असे सांग दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी कायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोतो समर्पणची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सांग दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्तीक कराराचें रगत पतकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारवतलें. हें म्हजें उगडासाक करात. बवड़तसो गुठ परगठुया जागुरसानी पुनर्जीवन करवरवी तुवे आमकां सोडिलोय सोमिया. संवसाराच्या सोडवणदारां आमची सोडवण कर.
बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणास आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि उच्छिवीत सुवंडोरी सोडूनीची काल तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करूंक आमकां बोबो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कुडर्ग सेवतेल्या आम्हा समेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारात विस्तरलेले तुझ्या पवित्र सभेस उडास करे लिओम्स पप्पा पीटर पोलम्स गुळी बापा आणि सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मुखांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सोदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट करी तांकां तुजी इस्तगती नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आमकां मरे देवाचे माये संगाती ती सपती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धरून दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुगंधा मुखां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सडवंदराची आचिना मतीन दवरून ताणें शिकलेले मागणे भक्तीपणी मागता आसतना जेजू कसो संवसाराचो उजवाड बरेपणाचो सात्विकपणाचो आनी पवित्रपणाचो उजवाड तो जालो आमी तसले जावच्याक देवा स्वादार करपा मागोन समेन शिकलेले मागणे हात बार सांगता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र सांग तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत सांग आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सगळेल्या आमचिता अशी आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनुवारांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार दये करून जिवितान समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सुटोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे पुर्वशानत रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांत चिरनय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ तुमचे त्याने राजवाड चलयताय ससनाच्या ससना समयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक आमी शांती दिवया पळया इजोवन आसा जिवंत देवाची शिडी आम्हा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयली संवसाराचो उजवाड कशें पवित्रपणाचो बरेपणाचो सात्विकपणाचो उजवाड कशें आमचे मदें परजळली आमी संवसाराचो उजवाड सावंक आमचें तेंत आसलें पवित्रपण बरेपण आनी सात्विकपण परसळोवंक आपण दिता ती शिडयेची जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें बग म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडरगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन जिविताचो उजवाड संसाराचो सोमी जेजू मोसो दैविकाणान कसो आत्मिकान बागोवचो एक वारासो मोसो जेजू
करे मीठ पृथ्वीचे पुनर्जीवन पोळगे आमच्या पूर्वजाचे वेळे ख्रिस्तायाचे जेसू गोळ्या बोऱ्या ती तू जीवित मागा जेसू ख्रिस्ता कर्या दये तू पाव मागा प्रार्थुया सर्वेस्परा सासनिक उजवाडा छाम छबू मोगाळ देवा हे संवसारान जल्मल्या सर्व मनशांतय तुजो उजवाड तुम फांकयताय तुजे कुरपेच्या परसणान आमची काळजां उजवाडाय तुज्या महिमेक होव आनी तुका मानता तेन्ना आमच्या मनांत घाल आनी खऱ्या काळजां तुजो मोग करूंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सुम्याचे आशीर्वाद घेवन छाक आयती जावी तकली बागोवन सुम्याचे आशीर्वाद जोडया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू आमेन वसून या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे बोडकार मोगाळ पुथा सोवे हंकार मोरी आशीर्वाद देव आमकां नमान बळक जेजू आशीर्वाद रोजारी साहेबिनी आमापासून सगळी संगता बगीन कुर्साचे करुवेन येवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी भक्तीन मी सांगून वाटयले जाल्यार तुमकां समेस्ता अभिनंदन देव बरें करूं आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा गॉड ब्लेस यू हॅव ए गुड डे मोगाच्या न्हू तुमकां समेस्तांक रोजर मायाची फिरगज तशेंच बडो जेजूचे बुंतळ अलंगर हांगा तो न्हू बाब मेलविनाचे प्रणाम फाटल्या वर्सा तावन ह्या बुंतळार जायतीं आत्मीक कार्य सदांच जावन आसात शुक्राराचे बडो जेजूचे भक्तीपण हांगा व्हडा उर्बेन जावन आसा ह्या मुखार जायत्या लोकांक जायतें बरेंपण बडो जेजून हांगासर केल्लें आसा ह्या संदर्भार जायतें बरेंपण जाल्ल्या आनी केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां पठयता तशेंच जायते तरांची देवस्तुती हांगासर आसा करून देवाच्या उतराच्या प्रकटणे वरवीं जायत्याची काळजां मनां दादोशी केल्लीं आसात ह्या सर बरेपणा खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता आसतना हांव तुमकांय अभिनंदन पळयता तुमी ह्या पुंतळार जावचें सगळें भक्तीपण पळयतात देवाची बेसांवां आशिर्वादान अनारुपी तुमी जोडून घेतात तुमकां अभिनंदन ह्या पुंतळार जायतीं प्रगतीची कामां आसात त्या देखून आनीक उत्तम रितीन हांगासर देवाची स्तुती तशेंच देवाक आराधन भक्ती कार्यां उर्बेन जावच्याक तुमचो सहकार आमी आशेता ह्या पुंतळार जायतीं अभिवृद्धीची कामां जावन आसात तुमच्या उदारपणाची कुमोग ह्या दिशेन आमी आशेता फुली फुलाची पाकळी दिवन तुमी आदार दिया सांगात दिया ह्या मुखांतर जायतें बरेंपण तुमी जोडूंक शकतल्यात हांगासर तुमकां नंबर आमी टेलिफोन नंबर आमी हांगा कळयता ह्या नंबरा मुखांतर तुमी आमकां संपर्क करचो आनी उदारपणांतून तुमी आमकां प्रोत्साह पाठिंबो दिवचो
फाटल्या वर्सांतांव जायत्या वर्सांतांव ते मोग पासून आदार आनी कुमोग आदार तुमी दिवन आसात आनी मुखारी तुमी दितल्यात आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. दिव्यवाणी